साम पावलान कोरिंदकारांक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ताच्या मोगान आमकां आरावन धरल्यांत सोमेस्त मनशा पासत एकलो मेला जाल्यार सगळ्या मेल्यान म्हूण जालें. जियेतेल्यांनी ह्या फुडा आपणा खातीर जियोवचें न्हय, बगार आपणा खातीर मेलो आनी उपरांत जिवंत जालो ताचे खातीर जियोवच्याक तो सोमेस्ता खातीर मेलो. देखून ह्या फुडा रक्ता मासाचे स्थितीगते प्रमाणे कोणाकच आमी मोल बांदिना. एक काळार क्रिस्ताकच आमी हे दिश्टीन मोल बांदलेले आसा तरी आतां आमी तशें करिना. तशें म्हळ्यार कोण एकलो क्रिस्तांतय जियेता तर तो एक नवी रचना. पोरणें तें गेलें आनी सगळें नवें जालां. हें सगळें देवाचें काम. ताणेंच क्रिस्ता मारिफात आमकां आपणांतय राजी केल्यांत आनी हेरांक राज्येक हाडचें मनियारपण आमकां दिलां. क्रिस्तांतय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. मनशांची पातकां तांचे विरोध लेखी नासता आपणा लागीं तांकां राजी केल्यांत म्हणली बरी खबर परगडचें मनियारपण ताणें आमचे ताबेन दिलां. तर आमी क्रिस्ताचे दूत, आमचे मुखांत्र देव तुमकां उलो दिता. देखून क्रिस्ताचे नांवी आमी तुमचे लागीं अशें विनाती करता, देवा लागीं राजी जाया. पातकाचे कत नातलेल्याक देवान आमचे पासत पातकांचें बलिदान केलो अशें आमकां ताचे उद्देशी देवाचें नितिवंतपण जोडलेली परजा जायशी केली. देवाचे उतार हें. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. पुर्वजांक सांगिल्लें तुमी आयकलां. सोपोत घालून दिल्ले उतार मोडी नाका आनी सर्वेस्परा मुखार आन घालून भासायिल्लें फारीक कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, सोपोत घालचोच न्हय. आकाशाच्या नांवान सोपोत घाली नाकात, कित्याक देवाचें शिंयासन तें. भुमीच्यान सोपोत घाली नाकात, कित्याक देवाच्या पांयांची मनयती. जेरुसलेमाच्या नांवान सोपोत घाली नाकात, कित्याक व्हड रायाचें शहर तें. आनी तुज्या मात्याच्या नांवांनी सोपोत घाली नाका, कित्याक एकच एक केस धवो वा काळो करूंक तूं शकनाय. तुमचे उलोवणें जायजय वय वा न्हय हाचे प्रास सडीत कितेंय आसल्यार ते देंवसारांत येता. देवाचे उतार हें.